Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोविड-19चे अरिश्टान कितलेशाच वाठारांनी आरत्याचे परते केला. प्रस्थापित व्यवस्थाच बदलून उडयल्या. कितलेशाच उद्देग धंद्यांचेर हावळ, कितलेशाच नव्या उद्देग धंद्यांक संद. शिक्षण मळाचेरूय स्कुलांतले शिक्षण वेवस्थेकूच कोरोनाची चॅलेंज. ही चॅलेंज एक्सेप्ट करून स्कुलां, हाय सेकंडरी ऑनलायन शिक्षणाचे वाटेर. सद्याचे परिस्थितीत कितलेशाच कुटुंबांक ऑनलायन शिक्षण दिसता तितलें सोंपें ना. गांवांनी परिस्थिती आनीक खर. दरेकल्या भुरग्याक घरांनी ई गॅजेट्सांची गरज. हाचो ताचो आदार घेवन मोबायल ई गॅजेट्सांची वेवस्था जाली जाल्यार नेट रेंजीच्यो कटकटी. गांवच्या गरीब भुरग्यांचेर पेच. एका फामिलीत 2-3 शिकपी भुरगीं. आवय बापूय कोणाक कितले मोबायल घेवन दितले. 70तले भुरगे मोबायलाचो खर्च भरून काडूंक दिसावड्याक चल्ले. खंय वयता? हायस्कुलान. बरें, म्हाका सांग, आतां तुमी सद्या न्हू कामाक म्हणजे अशें कित्याक वयता, खंय वयता? अशें वयता केमी लोकांचे लावंक कलमां लावंक वयता. परत अशें माडयो लावंक माड लावंक वयता. कित्याक म्हणून तुमी कामाक वयता? मोबायल जाय म्हणून. मोबायला खातीर? मोबायला खातीर ऑनलायन क्लास चालू आहा म्हणून. मागीर ऑनलायन ऑलरेडी क्लासीस सुरू जाल्यो तुमच्यो? हय जाले सर. तुजे कडेन ना मोबायल? मोबायल ना. सो तुका आतां अशें कितलें काम करचें पडटलें? कितलें म्हणजे आतां 30 तरी लागतले. मोबायल तो म्हणजे 15-12 बी घेवंक जायना. म्हणजे 30 लागतले. 30 दीस? 20-25 दीस लागतले. तेन्ना तुजे मोबायलाचे पयशे येतले? अशें माडयो आनी बाबा. आनी कितले दीस काम करता तूं आतां? फाटले कितके दीस कामाक वयता? 15-20 दीस जाले. 20 दीस जाले. आनी तूं कितवी गो न्हू? 12th. तूं खंय वयता? वाळपा. 300-400 रुपया दिसावडो. म्हयनोभर काम केल्या उपरांत स्मार्टफोना खातीर 10 ते 12 हजार जमपाचे. आनी तुका अशें तर कामाक वयता पळय तूं, कितले तुमकां दिसावडो असो दिता? दिसावडो 400, कोण 300 दिता, कोण 400 दिता. गांवानूच वयता कामाक तुमी काय भायर बी? भायर आपयल्यार कोण वयता. सद्या गांवान वयता? सद्या गांवान वयता. गांवान आपयता तुमकां? गांवान आपयता. ओके. आनी कितको पगार तुका आहा? 400 रुपया दिता. 400 रुपया दिता न्हू? दीसभर कामाक वय. कितक्यांक काम सकाळीं लागता? 8:30. आनी दनपारां सोंपता केन्ना? 12:30. आनी परत? 2:30 ते 6. सरकार वा कोणाकडच्यान मोबायलाक आदार जायत काय म्हणून भुरग्यांक आशा. सो आतां तुमची अशी कितें मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन किंवा कोणाक? मोबायल. मोबायल जाय तुमकां? मोबायल. ओके. तुमचे ऑलरेडी ऑनलायन स्टार्ट जाले? जाले. 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जालो. आनी बाकीचे भुरगे शिकता? शिकता. आवय बापूय म्हणटात भुरग्यांचे वय दिसावड्याचे न्ही, मात परिस्थितीच आयिल्ल्यान ती तरी कितें करतली. सर, टिचरी भुरग्यांचो अभ्यास घेयात म्हूण एक सारके फाटीक लागल्यात. गव्हर्मेंटान आमच्या भुरग्यांक आतां कामाक वचोन तेंच्या आमच्या कडेन जायना. आमी गरीब. मग त्या भुरग्यांक आतां पयशे दिवंक आमच्या कडेन जायना म्हणटा ते कामा धंद्याक वयता. आमच्या पोट भरूंक तांकां पयशे दिवं. ते आतां 10वी शिकता. म्हणटा कोणी तरी तांकां हेल्प करचो असो आमी म्हणटा. आमच्या कडेन जमाना म्हणटा. 2-3 भुरगे 4 आसा. खंयच्या गांवान तुमचे? सोना. आतां सद्या कोरोना जाल्यार सगळे लोक बेकार. आमच्या कडेन जायना. टिचरी फोन करता आनी सांगता अभ्यास घे. मागीर आमच्या कडेन अभ्यास करूंक जायना म्हणटकून तांकां कशें तरी आमी सांगलें तुमी बाबा थोडी दीस कामां. तेंचो वय आजून कामाचो जावंक ना. पूण आतां ते तरणे भुरगे कामाक वयचे जाल्यार अभ्यासा खातीर पास तर जावंक जाय. हें आतां कोणी तरी मदत करची न्हू. आमच्या कडेन जायना म्हणटकून. सरकार ऑनलायन शिक्षण सक्ती ना म्हणटा खरी, पूण स्कुलां आनी शिक्षकांनी नेट लायला तो पळयल्यार ऑनलायन शिक्षणान भुरग्यांक तांचे पिराये आदींच आत्मनिर्भर जावंक दिसावड्याक धुकल्ले. भुरग्यांच्या हातांत कुदळ खोरें. भुरगे दिसावड्याचेर आत्मनिर्भर. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.